माझे नाव उमेश नाईक आणि माझे वय नाव प्रेझेंट 70 वर्सां. हांव जवळ जवळ 45 वर्सांनी हांगा वावरतां कराड घालपाक. म्हाजे बरोबर म्हाजो एक फ्रेंड आशिल्लो जगन्नाथ कुंडेकर. आमी वचून ते कराड हाडूंक घालता. ताचे पयलीं आमगे जाणटेले जवळ जवळ 1.5 ट्रक सुमार कशे हाडटाले, जमून हाडटाले. ते आमकां आस्तायी कशी सांगले, आमगे जाणटेल्यान सांगलेली हे सिद्धेश्वर देवस्थान पळय आमी एकदम जागो. हांगा तुमी कितें दिव सुद्दां लायतलो जाल्यार ताजे उत्सव पयली कडेन लावंक मेळना. आनी तशें ताजें हें आसा. हाजें मेन कितें आसा तो सिद्धपुरुश. सिद्धपुरुश म्हणल्यार हो पयलीं जवळ जवळ 500 वर्सां पयलीं आमगे जाणटेले सांगता त्या प्रमाणे तो कुणेकारागेर आयिल्लो. कुणेकारागेर गेलो आपल्याक एक स्वामीच्या रुपान कसलो म्हाका रूम मेळटलो काय म्हणून. ताणें ताका दवरलो. पूण ताणें एकूच सांगलें म्हाका कोणेच पळोवपाक जायना. पूण बायलांची संवय आसल्या कारणान ती ते पळोवपाक चक्क उजवाड पडटालो. उजवाड भरपूर रुमाच्या भायर जाता म्हणल्यार तो भितर गेली पळोवपाक अशी जाल्यार ताका तें भास जालो. ताणें डायरेक्ट भायर सरलो आनी पावल हांगा दवरलें आनी हांगसरल्यान तो नाच जालो. ही जवळ जवळ आमकां जाणटेले सांगता 500 वर्सां पयलींची गोश्ट. तेन्नाच्यान आमी हांगा नाटकां करता. कितेंय तर जालें जायत आमचें अशेंच एक सांगपा म्हणल्यार नाटक चलतालें. नाटक 2 आमच्यो ह्यो आसता न्ही. एक आमचे भितर लंबोदरा आरती चलताल्यो. आरती चलता आमी बिजी आशिल्ले. इतल्यांक आम्याचो येदो वयर खांबो आशिल्लो तो आमकां बॅलन्स असो आशिल्लो. आमची आरती चलता 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 आमकां कांयच खबर ना. तो ऑटोमॅटीक भायर पडलो. लोक भायलो पळयता कितें जालें पूण आमकां खबर ना. इतली ताजें हें आसता. हाजे जो हांगा कितें तर जालें ह्या वाड्या भितर ताजो कितें हें सुद्दां आनी हेजो कशें आसा ताजो उत्सव आसना हांगा देव दाखोवपाचो. आनी मेन म्हणल्यार सोमार पलीकडेन हांगा देव दाखोवता. आनी तोवूय बी रायट कुणेकाराक आसा. कारण हे देवाचे मेन सगळे म्हणटा कुणेकार शेणवी कुणेकार पळय आसा न्ही तांकां मेन रायट कळ्ळें न्ही. आनी कसलो हें जालें आतां नाल्ल फोडपाचो मेन पयलो अधिकार म्हणटा तांकां आसा ते कुणेकाराक. आनी आमी गांवचे असल्या कारणान आमी तितून सहवास करता आनी आमकां जाणटेल्यान सांगलें त्या प्रमाणे आमी पळयता कळ्ळें न्ही. आज कशें नाल्ल कशें तुज्या घराण्याची लोक कितें येता हांगा देवा म्हाज्या अशें घराण्या म्हाज्या भुरग्याक लग्न जावंक जाय म्हाजें कितें ते मना कडेन मागतात आनी वयर व्हरून नाल्ल फोडटात आनी नवळे घेवन वतात. ताजी इच्छा पुरी जाता म्हणल्यार ते फुडल्या वर्सा कितें जालें मनार कितें जालें सिद्धांत म्हाजें पुरी केलें अशें फुडल्या वर्सा लोक जातात. अशी तेजी आस्थायी आसा. आरती चलता आसा कड्डा उजो लावप देवळाचेर सुद्दां उजो लावप. आतां ताका उजो पळय आसा वयर कराड घातला आनी भितरान भटजी आनी दोगसो करून रावन भितर रावन सगळे रावतात. हय आतां तुमकां कळटलें तुमी नंतर कळटलें भट रावता थंय भट आरती एक करता. एक आरत जाली की ना तो वयर कड्डा उजो लायता. वयर कड्डा लायल्या नंतर बाकीचे पळय लोक आसा ते कड्डा उजो लायता. कितें आनी सगळे आरती जाले न्ही नंतर आमगेले ते भुरगे आनी लोक मागीर आपले घराणे प्रमाणे नाल्ल पळय कितें हाडटा श्रीफळ कोण सांगून घेतले आसता म्हागे चलयेचें लग्न म्हाजें अमकें अमकें जालो त्या प्रमाणे थंय वतात आनी आपले हेजे प्रमाणे नाल्ल फोडटा. सगळ्यांनी वचून नाल्ल फोडटा. ताजें एक वळें देव दवरता हे दवरतात एक वळें तांकां दिता. ते हांगसर बिबूत कपला लायता ती तेजी आसता. हो उत्सव आमच्या नम जे दीस आसता ते दुसऱ्यान स्टार्ट जाता आनी आमकां कितें जाय बुधवार ना जाल्यार आयतार जाय हेजे एंड करपाक. म्हणजे धालोप रावता केन्ना नमीच्यान जो दीस येता म्हणजे आमकां एक 7वो 5वो 9वो 11वो हे दीस प्रमाणे आमचें एंड आसता. पयलीं मेन आमचे धालांवप रावतात. तो नमीची पालखी जे दीस जाता ते दिसा स्टार्ट जाता. देवी नवदुर्गेचो पयलो हे आमकां तो अधिकार हांगा. नंतर आमी सुरू करतात. आज आमचे नमीच्यान सुरू केल्या नंतर आज आमचो 9वो दीस जाता म्हणले भशेन आज बुधवार जाल्ला. आज आमचे तेजें एंडींग आसा. हेजे सुद्दां आतां कितें आसा बायलां सगळो निवेद दाखयतात. हे आपलो माणकार म्हणून आसा तो सगळे देवा राखणदार पळय सगळे वाडी दाखयता.
म्हणजे आमी ती भाकरी म्हणजे हे करता तांदूळ ताजे नंतर मूग गोड घालून सोय घालून गोडशें करतात आनी ती सगळे जे पळय वाठार आसा तितल्यांकूय तो दाखयता. ताजे नंतर देवाक निवेद दाखयता. ताजे नंतर बायलां धालां उबी रावतात. धालां उबी रावले नंतर हांगा प्रोग्राम सुरू जाता. भटजी येता आनी आरती करपाक सुरू करता. आरती पयली आरत जाली न्ही तो वयर कर्डा उजो लायता आरती. ताजे नंतर बाकीचे गांवकार आसा ते बाकीचे हेका कर्डा उजो लायता. थंयच्यान प्रोग्राम सुरू जाता. हे कर्डा उजो लायतना आमगेले भुरगे म्हणजे तो राखणदार म्हणल्यार कोण एक आमच्या टायमार देंवचार अशें बीन आसा राखणदार. आतां आमगेलो बोडकेश्वर कसो तसो पूण ते रूप करून आमचे भुरगे संवंगां करून अशे वतात. आनी सगळ्यां कडल्यान कितें डोनेशनाची गरज ना पूण कोणी आपले हेजे घालता ते जमोवन मागीर त्या बायलांक थंय दिता. ताजे पासून तांकां एक तांचे कितें उत्सव देवाचे कितें कार्य करपाक तांकां दितात. कोण आमगेलेच भुरगे अशें तेजे आस्थायी आसा.